पॅराग्लायडींग हे हांव गेल्या वर्साच्यान सांगत आसा की पॅराग्लायडींग हे डेंजरस आहा म्हणून जे केरी गांवान वयर चालू आसलेले आनी तेका लागून हांवें पंचायतीकूय तेन्ना इन्फॉर्म केल्लें की तुमी ठराव घेया कित्याक फाल्यां सकाळीं कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार हे सगळ्या गांवचेर आनी सरकाराचेर येतलें म्हणून तेका लागून केरी पंचायतीन ठरावूय घेतलेलो आनी तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडलो सो तेंच्यांनी परमिशन तांकां ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लेलें लास्ट 2024 ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लेलें आनी म्हाका एश्योर केल्लें ट्युरिजम मिनिस्टरान तशें डिपार्टमेंटान की आफ्टर ऑक्टोबर तांकां तेंचे रिन्यू करचें ना म्हणून लायसन्स आनी तांकां दिवचें ना म्हणून एज पर पंचायत रेजोल्युशन आनी म्हाजे रिक्वेस्टाचेर सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक नासलें आनी ते चलयताले इल्लिगल हांव जेन्ना जेन्ना आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगतालो ते वयताले आपले टीम घेवन आनी ते तांकां अरेस्ट करून हाडटाले पूण कितें करताले प्रत्येक टायमाचेर इल्लिगली लिपोन चालू दवरताले तेका लागून तो इन्सिडंट जो घडलो तो दुखद इन्सिडंट असले ट्युरिस्ट येतात हांगासर एन्जॉय करपाक आनी अशें जर जालें जाल्यार ट्युरिस्टांकूय भंय निर्माण जाता आनी ते येवपाक फुडें फाटीं जातले तेका लागून कायमचे परमनंटली बंद करपाक हांवें सांगलां पूण एक सर्क्युलर भायर काडलो आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान की पॅराग्लायडींग जे आहा ते जे पॅरामिटर्स आहा तेच्या अंडर तेंच्यांनी ते चलोवचे म्हणजे तेंच्यांनी हाडून ते सबमीट करचे कितें आहा डॉक्युमेंट्स आनी लिगलायज करून मागीर कितें ते फुडले नेसेसरी एक्शन ते घेतले अशें तेंच्यांनी सर्क्युलर आउट जालें पूण म्हाका दिसता हांव नको कितें आनी कितें ते खूब जाण स्टेटमेंट्स करतात की पॅराग्लायडींग बंद करचें न्हू चालू रावंक जाय ट्युरिस्ट पूण म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट म्हाका दिसता म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएंटान कोणी ती काळजी करपाची गरज ना म्हाज्या